जे ठरवले त्यांनी पर्सनल आमच्याकडे सगळ्या मेंबरांकडे प्लस ZP मेंबर आमचो त्यांच्याकडे मिटींग घेतली आणि जे गांजा जे नेचर जो इन्सिडंट जो घडटा त्या संबंधीत त्याची डिस्कशन जाली आणि असे ठरले की ते कोणाकूच म्हणटा ते एंट्री दिवप ना मेंबर्स तसेच नागरीक यांच्यानी जागरूक रावन थंयसर हें करप तशें पुलीस आसतलेच पेट्रोलिंग करपाक त्याच बरोबर आमच्या नागरिकांनी तांकां हातभार लावपाक जाय तांकां कॉपरेशन दिवपाक जाय आणि खंयच्याच परिस्थितीन ते इन्सिडंट जावंक जायना घडोवंक जायना अशे पद्दतीन थंय पेट्रोलिंग करपाचें तशेंच दुसरी लोकांक जागृताय येवपा खातीर थंय एक 2-3 बोर्ड लावपाचें ठरयलां की कोणाकूच न्हंय देवंक मेळचें ना कोणानीच न्हंय देंवचें न्ही आनी जर देंवले जाल्यार जर ते पनिशेबल आसतलें आनी ताका लागून ताका पनिशमेंट जातलें अशा पद्दतीचो आज ठराव घेतला आज अशा पद्दतीन आनी ताका लागून हांव आमचे जे फोंडेचे जे PI जे आसा आमचे PI कवळेकर यांचे खूब आभार मानता आणि जेणे करून अशें जर आमी सगळे जर एकामेकाच्या हितून जर सानिध्यात रावन जर काम जर केलें जाल्यार म्हाका दिसना अशें फुडें इन्सिडंट जावचे ना अशें म्हाका तरी दिसता. तुमची पंचायत बॉडी आणि पुलीस किती डिसिजन जाला आज आमच्या फोंडेच्या PIन बरो इनिशिएटीव घेतला आणि एक तेणी डिसिजन घेतला की हांगा एक 2 बोर्ड लावपाचे जे कोण हांगा मस्ती करतले नातले तांकां पनीश करतले. पुलिसांनी पुलीस DMन आमच्या कलेक्टरान एडवायजरी काडल्या की तांकां पनीश करपाचें म्हणून. सो तुम्ही लोकल आसा आमी लोकल आसा कित्याक आमी सांगत आसता न्हू हांगा तुमी नांव नाका कित्याक आमकां खबर आसा हांगा खूब जाण मेल्या म्हणून. सो तुम्ही एखादी लोक येयले जाल्यार पुलिसांक सांगतले. हय तेंच्यांनी आतां आमकां नंबर दिला 112 तेजेर डायल करून आमी तांकां आपयतले आनी कोण जे हांगा सकयल बी नाता न्हू तांकां पुलिसाच्या हातीन दितले. हांगसरल्या म्हादय न्हंय गेल्ल्या आयताराक 6 जाणांचो ग्रूप न्हांवपा येयल्लो तितूंतल्या 2 भुरग्यांक न्हाता आसतना मरण येयल्लें आसा. ते भुरगे स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया ह्या साई अंतर्गत कुट्टी हांगा ट्रेनिंग घेवपाक येयल्ले आनी तितूंतलो एक नॅशनल प्लेयर जुडो कराटेचो प्लेयर आशिल्लो ताकाय मरण येयल्लें आसा. सो आज फोंडा पुलीस आनी उसगांव गांजे पंचायत बॉडीन एक म्हत्वाची मिटींग घेतली आणि ते मिटिंगेक ठरलेलें आसा की हांगा गांजा जे बराक आसा थंय सायनबोर्ड लावपाचे त्याच बरोबर स्थानिकांनी हांगा जर न्हंयचेर कोणी दिसून येत जाल्यार तेंच्यांनी फोंडा पुलिसांक कळोवचें म्हणून. त्याच बरोबर हांगा आतां स्थानीक लोकांनी अलर्ट रावचें अशी मागणी फोंडेच्या पुलिसांनी केल्ली आसा. दुसरी माहिती एक अशी आसा की जे साई स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया यांच्या जे 3 ऑफिसर आसा तेंचेर कारवाई जावपाची शक्यता आसा. गोंयच्या जे ऑफिसर आसा तेंच्यांनी हो रिपोर्ट दिल्लीक धाडलेलो आसा आनी येत्या कांय दीस भितर तेंचेर कारवाई जावपाची शक्यता चड आसा. त्याच बरोबर जे हांगा उदक न्हांवपाक 6 जाण येयल्ले तितूंतले 4 जाण जे उरल्या तेंचेर केसीस रजिस्टर जावपाची शक्यता वाडलेली आसा. सो फोंडेचो कलेक्टर हेजेर रोखडोच डिसिजन दिवपाचें आसा अशी म्हायती मेळ्ळी आसा. गांजेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी.